आयच्या दिसा एक 2-3 गजालींचे हांव मुद्दामून डिक्लेरेशनूय करता. गोंयांत आशिल्लो सॉल्ट पॅन म्हणजे एकेकाळी मीठ हे आमी सगळे जाण आमचेंच मीठ आमी खाताले, जे आमच्या समुद्र काठाच्या न्हंयचें जें मीठ जातालें तें मीठ आमकां कोणा जाणांक आयोडायज्ड मिठाची खरें म्हणजे गरजूय नाशिल्ली. तेंच मीठ खूब बरें आशिल्लें, बट आमी आयोडायज्ड मीठ खावपाक लागल्यार ही सगळी सॉल्ट पॅन ही बंद पडल्या. ती सॉल्ट पॅन रिवायव करपा खातीर आमी बायोडायवर्सिटीच्या वतीन मदत करतले हें आयज हांव डिक्लेअर करता. आनी CSMCIR भावनगर हांच्या सहकार्यान ताका आमी परत एकदा पुनर्जिवीत करता. डॉक्टर सविता केरकर ताजेर वर्किंगूय करीत आसा. हेजेर बायोडायवर्सिटी हो लायव्हलीहूड आनी इट इज बायोसॉल्ट, लोकल बायोसॉल्ट हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात काम करतले. आमच्यो सगळ्यो BMCs ह्यो स्ट्रेंथनिंग करता आसतना ग्रासरूट लेवलाचेर तेजें कन्जर्वेशन करचें, बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तयार करचें, हाच्या खातीर आमी काम सुरवात केलां. प्रोसेसिंग सेंटराचेर हांव ऑलरेडी उलयलो.